गोंयकारांच्या भलायके कडेन सरकार खेळटा. सरकाराक लोकांचे कांयच पडिल्लें ना. राज्याचे अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्यान नुस्तें तपासपाचें फक्त नाटक केलां. तांची तपासपाची पद्दत चुकीची आसा. हे सगळे फक्त नुस्तें माफियांक सांबाळपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. फॉर्मलिन नुस्त्याचें तपासपाचें प्रकरण FSSI कडेन दिवचें, नाजाल्यार न्यायालयान वचपाची संजीव रायतुरकारान शिटकावणी दिल्या. Whatever government is doing on the border at Karnataka boundary and Maharashtra boundary is of no use, because they are using this method of fish test K137 made by High Media, and wherein they say that lower limit of detection of strip is 4 ppm. कोंकणीन सांगपा म्हणल्यार 4 ppmचे सकल जर फॉर्मलिन जर कंटेंट प्रेजेंट आसा, कॉन्टेमिनेटेड आसा फिश, जाल्यार तें दाखोवचें ना. सो बेस्ड ऑन दीस, इनफॅक्ट हांव जेन्ना गेल्लो तें स्टिंग ऑपरेशन करपाक तेन्नाच म्हाका तांचो जुबाब मारिल्लो. पूण आय वॉज थिंकींग म्हणल्यार एक्झॅक्टली तें कितें करता हें खबर नाशिल्लें. सो हांव म्हज्या एक आउटस्टेशन फ्रेंडाक मेळ्ळो. हांगा गोंयांत म्हाका कोण लागीं करना जालें. दे वर गेटींग स्कॅर्ड. I tried with lot of people. So outstation म्हजो फ्रेंड आसा, ताणें म्हाका सगळो मेथड दाखयलो. हांवें बरोवन घेतलो. आय एम अ कॉमर्स ग्रेज्युएट, आय एम नॉट अ सायन्स स्टुडंट. बट इन स्पायट ऑफ दीट, इफ आय कॅन मेक इट, then FDA should be able to make it, or otherwise they are incompetent. I think that these strips are of no use. And because now we have tested for 3 minutes, the color did not change, although it is mentioned there 1.5 to 2 minutes. So what I feel that immediately it has to be handed over to FSSAI. Are you demanding a recall of these kits from the Goa market? Of course, yes. It is of no use. You are playing with the life of the people by doing this. I have proved it to you. And now if you want how I have done this procedure, it is unedited recording is there with me. Anybody can ask, I can give how I have done, although I am not a science student. आज आमचे गोंयकार नुस्तेकार भाव भयणाचो धंदो धोक्यान आसा. तांचे पोटार तुमी आड येवं नाकात. तुमी मायनींग इंडस्ट्री काबार केली, फिश इंडस्ट्री काबार करूं नाका. कांय लोकांक साल्वार करपाक, फिश माफिया जी आसा तांकां साल्वार करपाक जर तुमी जर हें करूं सोदतात जाल्यार हें चुकीचें. तेन्ना तुमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल सीएमा कडेन बेगींतले बेगीन हें प्रकरण मेकळें करचें म्हणून. सी आय वील नॉट वेस्ट माय टायम in FDA, because I have to protect people of Goa. I feel I am immediately on Monday thinking of filing this matter in the High Court and finish it off. Because if I am giving 24 hours to government, 24 hours honorable CM जर ते FSSI कडे दिल ना, then there is no point in wasting time with the government. People are consuming this fish. गोंयचे अन्न आनी वखदां प्रशासन खातें नुस्त्याची तपासणी करता तीच पद्दत संजीव रायतुरकारान केल्या. मात ताका तीनय पद्दतीन नुस्त्याक फॉर्मलिन मेळ्ळें ना. पळयात रायतुरकारान केल्ली फॉर्मलिन नुस्त्याची चाचणी. 4 मायक्रोपिपेट भरून 4 ml काडपाचें, परत ते दुसरे ट्युबान घालपाचें, वॉटर टॉप अप करून ते 4 ppm करपाचें, तशेंच 5 ppm करपाचें, 5 ml घालून. सो हें सगळें रेडी करून हांवें हें ppm म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें, पार्ट्स पर मिलियन. सो आय हॅव मेड दी स्टँडर्ड्स रेडी, वेर आय हॅव प्रूव्ड in the recording that color changes after 15 minutes. That is, formaldehyde is present in this formula, in this solution. So already formaldehyde present asa. आता हांव तुमकां दाखयतलो की जे टेस्टिंग ते थंय करता with the help of this kit. I opened this kit yesterday. हातूंतले ह्यो ज्यो स्ट्रिपी आसा त्यो हांव दवरता हांगा. आनी करता 1 2 3 हे 3 स्ट्रिपी आसा. बंद करूया. आनी हें तें सोल्युशन आशिल्लें, एक पावडर फॉर्म आनी एक लिक्वीड फॉर्म एक घालून हांवें रेडी केलां, जे ते थंय करतात. हांगा कसलोच मॅजीक ना, इट्स ऑल ओपन. सो what I want to prove here is, तर तें उदक तुमकां हांव सांगतालो तातूंत भितर जेन्ना ते 3 ppm 4 ppm आनी 5 ppm रेडी जाले,
तातूंत भितर कितें करचें पडटा, आनी 3 सेपरेट ट्यूब घेवचे पडटा. तातूंत भितर 1 ml ऑफ स्टँडर्ड म्हणल्यार 3 ppmचो, 4 ppmचो आनी 5 ppmचो घालून 2 ml ऑफ वॉटर घालपाक पडटा. आनी तातूंत भितर फिनायल हायड्राजायन हायड्रोक्लोरायड 1% प्लस 0.5 ml पोटॅशियम फेरिसायनाइड of 5% and add 1 ml of concentrated hydrochloric acid. Mix well, keep it for 15 minutes. Result will be pink in color, that is formaldehyde is present. Now हातूंत भितर आतां आमी check करूया. What I want to prove here is the strips are defective and they tell people to use it. This is the fish I brought it from the market. I have not tested whether it has got formalin in it. But I am going to put formalin, so there is no point in checking the fish separately. This is supposed to be from Mora, according to them. So, हांव तुमकां इतलेंच दाखयता की ह्यो स्ट्रिपी डिफेक्टीव आसा. तुमकां सगळ्यांक सांगता की फॉर्मलीन हांव मुद्दाम एप्लाय करता फिशाक फॉर्मलीन ना, हांव एप्लाय करता. फॉर्मालिटी पळया तुमी घाले 3 ppm जाले. आमी 4 ppm घेवया. फॉर्मालिटी परत ते नुस्त्या वयल्यान घालुया. ppm घेऊया. So all 3 standards separately mixed with the fish. बरें apply करूया फिशाक. 3 ppm, 4 ppm, okay, and this is 5 ppm. So we take out the gloves now. Now let it contaminate the stick. आता तो जे मेथड यूज करता तोच मेथड यूज करूया. तो स्ट्रीप घेता, नुस्त्याचेर लायता, दवरता, बरी लावया. Okay. And take one more strip. नुस्त्याचेर लावया, दवरया. Then this is 5 ppm. म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार कलर चेंज हाजो आनी हाजो जावंक जाय ताजे म्हणण्या प्रमाणे. सो आमी ताजेर एक ड्रॉप घालया ते घालतात. एक ड्रॉप हाजेर टायम लागो. सो नाव आतां टायम पळय 1 मिनिट जालें. 3 ppm आसा. 3 म्हळ्यार 3 ppmचे पर्सेंटेजचे नुस्त्याक लायिल्लें आसा. हें आमी आज कंज्यूम करता, डायरेक्ट भितर येता. ताजी स्ट्रिपीचो अजून कलर चेंज जावना. 4 ppmचो ताजो जावपाक जाय एज पर दीस आनी 5 ppmचो जावपाक जाय एज पर दीस. मिनिमम इज 4 ppm एज पर दीस डिटेक्शन. हियर इट इज रिटन लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्ट्रिप इज 4 ppm. मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार म्हाका अजाप दिसता गव्हर्मेंट FDA, आय विल नॉट से गव्हर्मेंट, FDA ही कशी रिकमेंड केली हो मेथड कंज्युमराचो. FDA तो आसूंक नाशिल्लो कारण हे मेथडाचेर खंयच ISI मार्क ना. ISI मार्क नासतना तुमी लोकांच्या जिवा कडेन कशें खेळटा. 1:30. कसो टायम 1 minute 30. सो अजुनूय ताजो कलर चेंज जावना. हांवें इतलें फॉर्मालीन लायलां की ताजो कलर चेंज जावंक जाय आशिल्लो पूण अजून जावना. हे 4 ppm, हे 5 ppm. 2. दॅट्स इट. सो तुमी पळोवपाक शकता, झूम कर आनी पळया की अजुनूय कलर चेंज जावना. कलर चेंज जावंक जाय आशिल्लो एज पर देयर मेथड. आय हॅव डन इट. देर इज नथिंग सिक्रेट इन दीस. ओनली माय मेथड इज IP मेथड एंड देयर मेथड इज दीस मेथड. हें आतां कितें म्हणून सांगपाचें म्हणून म्हाका कांय कळना. हें तुमकां हांव दाखोवपा लागून
ती टेस्ट केल्या, ती टेस्टीचे तुमकां हांव मागीर क्लिप्स धाडटा. दॅट इज अनएडिटेड. तुमकां जाय जाल्यार मातशी 40 मिनटाची आसा ती. फूल प्रोसिजर हांवें केल्लो आसा. सगळें कॅमिकल बिमिकल सगळें दाखोवन केल्लो आसा. पळय अजून तुमी पळया, अजुनूय कलर चेंज जायना. ऑलमोस्ट कितली मिनट जाली? 3 minutes crossed. 1 minute ना, 1.5 minute ना आणि 2 minute ना, 3 minutes crossed. Still it is not change the color. मुद्दाम बारीकसाण आनी 1 मिनट रावया आनी पळोवया कितली मिनटांनी चेंज जाता तो. सो दॅट मिन्स वॉट टेस्ट दे आर परफॉर्मिंग. खंयचेय आपल्या जाय ते एक नुस्तें कार्ड हाडलें आनी ताजेर हें लायलें, ड्रॉप घालो आनी ट्रक पास. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. ऑनरेबल सीएमा कडेन सांगता की इमिजिएटली हाजेर तांणी FSI कडेन दिवन FDAच्या हातांतल्यान काडपाचें. आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर एक हातून सांगतालो की आमचो स्टाफ कॉम्पिटंट म्हणून. इज द कॉम्पिटन्सी ऑफ युअर स्टाफ? यू आर प्लेइंग विथ द लायफ ऑफ द पीपल. होप यू कम टू युअर सेन्सीस अँड स्टॉप दीस नॉनसेन्स.